फोंडेच्यान अपडेट दिता आसतना सगळ्यात पयलीं जे कोविड पेंडामीक लागून सरकारान जो नवो निर्णय घेतला, जो स्टेट कर्फ्यू आशिल्लो, तो तेजो टायमींग वाडोवन सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत जो टायमींग वाडिल्लो आसा आनी तितूर भितर काही रेस्टॉरंट जावं शॉपाक लागून मुभा दिल्ली आसा आनी तेजे लागून लोकांनी वेलकम केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन सुरवातीक फिश मार्केट आनी वेजिटेबल मार्केटान गर्दी जातली त्या प्रमाणे आतां खुबशी गर्दी कमी जावपाक लागल्या आनी फिश मार्केट वेंडर्सूय आसा ते मार्केट सोडून जायत्या वाठारांनी आतां रस्त्यार फिश विकपाक लागल्या। ही आशिल्ली कोवीड पेंडेमीक। दुसरी गजाल म्हणल्यार जे फाटल्या फावटी जे वादळ जाल्लें त्या वादळाक लागून लोकांक जे नुकसाण जाल्लें, जेंची घरां पडलेलीं, झाडां हें जावन भरपूर नुकसाण जाल्लें त्या लोकांक प्रियोळ मतदारसंघान आयज जे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा आनी प्रियोळचे आमदार तांणी जवळ जवळ 9 जाणांक बेनिफिटरी चॅक्स डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसा आनी जवळ जवळ 3,80,000 हो एमावंट जाता आनी 9 जाणांक हें म्हणजे कोणाक 40, कोणाक 45,000 जशें जेचें नुकसाण जालां त्या प्रमाणे तांकां मदत केल्ली आसा। त्याच बरोबर जी लाडली लक्ष्मी स्कीम जी सरकारान मार्गाक लायिल्ली तितूर 1,00,000 रुपया जे मेळटाले त्या प्रमाणे आयज जवळ जवळ 178 जे बेनिफिशरीज आहा लाडली लक्ष्मीचे तांकांय सँक्शन लेटर तेणें आयज स्वता आपणे हातीन दिल्लें आसा। म्हाका दिसता फक्त एक अकावंट ओपन करून जो स्टॅम्प आहा तो लावन तेंच्यांनी फक्त थंय डिपार्टमेंटान वचून तें एप्लाय करपाचें आनी तांकां 20 ते 22 दिसां भितर हो जो कितें एमावंट आसा तो मेळटलो। ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट।